PWD कितल्याशाच टेक्निकल स्टाफांचे सध्या घर कशें जालां. सरकाराचे जावंय कशे कितलीशींच वर्सां एकाच डिव्हिजनात, एकाच ऑफिसात, एकाच सुवातेर आसात. तीग जाण तर 36 वर्सां जालीं एका जाग्यावयल्यान हालूंकूच नात. असो 372 स्टाफ फाटल्या 15 वर्सां वयर जालीं एकाच जाग्यार ठाण मांडून आसात. तातूंत चडशे ज्युनियर इंजिनियर आनी प्लंबर. पळयात रिपोर्ट. सरकाराचें सगळ्यांत मोठे बजेटाचें खातें PWD. रस्ते आनी उदकाक लागून लोकांकूय तें तितलेंच लागींचें आनी नित्याचें. कांय स्टाफाकूय PWD म्हणल्यार सामकें घर जालां. तीग जाणांक तर एकाच जाग्यार 36 वर्सां जालीं. PWDत अशींच फाटलीं कितलींशींच वर्सां कितलोसोच टेक्निकल स्टाफ वर्सांची वर्सां एकाच जाग्यार आसा. कांय जाणांची तर कामाक लागिल्ले तेन्नाच्यान बदलीच जाल्ली ना. तातूंतले तीग जाण तर 36 वर्सां सावन एकाच डिव्हिजनांतले. तातूंत एक मेकॅनीक आनी 2 जाण इलेक्ट्रिशियन. वर्साची वर्सां एकाच जाग्यार आशिल्ल्या हे PWDच्या स्टाफाचो आंकडो दिवपी डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागला. आमी फक्त 15 वर्सां वयर एकाच डिव्हिजनांत आशिल्ले PWD स्टाफाचो डेटा काडलो. PWDत वट्ट 372 टेक्निकल स्टाफ 15 वर्सां वयर जालीं एकाच डिव्हिजनांत ट्रान्सफर नासतना आसा. 15 वर्सां वयर एकाच जाग्यार. ज्युनियर इंजिनियर 63, प्लंबर 88, इलेक्ट्रिशियन 62, पंप ऑपरेटर 40, मेकॅनीक 41, बाकीचो टेक्निकल स्टाफ 78, वट्ट स्टाफ 372. आतां पळयात ज्युनियर इंजिनियर, प्लंबर आनी मेकॅनिकांतलो कितलो तांत्रीक स्टाफ कितलीं वर्सां एकाच जाग्यार आसा तो. 31 ते 36 वर्सां 36 जाण, 26 ते 30 वर्सां 33 जाण, 21 ते 25 वर्सां 63 जाण, 15 ते 20 वर्सां 53. ही गजाल एखाद्या सरकार वा एखाद्या मंत्र्यान केल्ली ना. फाटलीं 30-35 वर्सां जालीं अशेंच चल्लां. कितलेशेच सरकारी कर्मचारी रेजिस्टराचेर सायनी मारून समांतर कामां धंद्याक लागल्यात म्हूण स्वता मुख्यमंत्रीच उलोवन दाखयता. PWDतल्या स्टाफान अशीं दुकानां थाटल्या नासूय कित्या वयल्यान. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंय सरकारान गोंयांतल्या खाजगी बसवाल्यांक दर एक किलोमिटरा फाटल्यान 3 रुपया सबसिडी दिवंक सुरवात केल्या. 1 जुलैच्यान येवजण चालीक लागल्या म्हूण गोवा खाजगी बसवाल्यांच्या संघटनेन आयतारा मिडियाक सांगलें. त्या भायर बसींचो 50% इन्शुरन्स सरकार भरतलो. गोंयांतल्या खाजगी बस धनियांच्यो सगळ्यो मागण्यो गोंय सरकारान मान्य केल्यात. त्या खातीर बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष पुरुषोत्तम हळर्णकारान मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकाराचे उपकार मानल्यात. जे आमची ह्यो स्कीम पास केल्ल्यो त्यो 50% इन्शुरन्स, 3 रुपया पर किलोमिटर, मंथली 28 दिसाचे आमकां ते पयशे मेळटले. आनी ही जुलयासून 1 जुलयासून ही स्कीम आमकां स्टार्ट जाल्ली आहा. आनी 15 वर्साच्यो ज्यो गाडयो आहा त्यो 10 वर्सांनी परमिशन मेळ्ळें आहा. म्हणजे 10 वर्सां जर कोणाकूय जाय जाल्यार गाडी घालूं येता. आमकां स्कीम मेळ्ळी आहा 4,20,000. म्हणजे ती एक ती सबसिडी तिची ती 31 सीटर दिया 31 सीटर जर ती गाडी हाडूंक जाय ताका लागून. सिटी बसी खातीर दिसाक 120 किलोमिटर जाल्यार हेर बशीं खातीर चडांत चड 250 किलोमिटरां खातीर सबसिडी मेळटली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. केंद्र सरकाराची फूड सेक्युरिटी येवजण लागू जाल्यार राशनाचे सोसायटी चलोवप कशेंच परवडपाचें ना म्हूण 70 सोसायटीवाले बोळा मारतात. सध्या सोसायटी चलोवन 5 ते 10 हजार मेळटात. फूड सेक्युरिटी लागू केल्यार आनीक फटको बसतलो म्हूण तांची खंत. सोसायटीवाले म्हणटात सरकारान तांकां कमिशन दिवचे परस 25,000 पगारूच दिवचो. फूड सेक्युरिटी बील म्हणून कसली काडला. हे 3 रुपयान किलो तांदूळ ह्या प्रमाणे लोकांक सप्लाय करचे पडटले. 10% कमिशन जर धरलें जाय जाल्यार 10% किलो फाटल्यान आमकां 30 पैसे मेळटले. पूण ह्या 30 पैशाचेर आमी आमची सोसायटी चलोवंक शकतले? चलोवंक शकना आमी. आमी सरकाराक तें दाखोवन दिवंक शकता की हे इतलें धान्य विकल्या नंतर इतलें कमिशन जर आमी पळयलें जायत जाल्यार ह्या कमिशनाचेर आमकां म्हयन्याक इतले पयशे उरता. हे आमी तांकां नेट प्रॉफीट दाखोवंक शकता. आनी त्या नेट प्रॉफिटाचेर आमी सोसायटी चलोवंक शकता. घेऊया एक विराम.